जनतेचो विश्वास भाजपाचेर आसा म्हणटगर येवपी वेंचणुकेत जनता भाजपा सरकार भोवमतान जिखून हाडटले आनी वास्को मतदारसंघात आमदार कार्लोस आल्मेदाक तिकेट मेळटली असो विश्वास जयंत जाधव हांणी दाखयला। डेस्क वखती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। एक जबाबदार कार्यकर्ते म्हणून भारतीय जनता पार्टीची केन्नाच परंपरा ना की आपण खंय तरी उमेदवार आसतलो आपण कितें अशें जर खंय तरी आसा जाल्यार ती चुकीची गोष्ट आसा। आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, आमी पार्टी विथ अ ऑर्गनायझेशन एंड पार्टी विथ अ डिफरन्स आसा। जी पार्टी आमकां सांगतली त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतले। आयच्या दिसाक जर तुमचो स्पश्ट म्हाका दिसता प्रश्न असो आसा की आमदार कार्लोस आल्मेदा आहा ते फुडें कितें आसतलें। कार्लोस आल्मेदा आमचे आमदार आसा आनी फुडेंय आसतले आनी कार्लोस आल्मेदान ज्या पद्दतीन हांगासर ते केटीसीचे चेअरमॅन आसा, केटीसीचे चेअरमॅन असताना तेजेर एक इतिहास घडयला की गोमांतकान खंयचोच केटीसीचो चेअरमॅन जेन्नाच्यान सुरू जाला कदंबा केन्नाच प्रॉफिटाक हाडूना ते कार्लोस आल्मेदा हाडून दाखयल्ले आसा। तशेंच ते पीडीएचे चेअरमॅन आसात आनी वास्को शहरात आतापर्यंत जितली उदरगत जावना ती उदरगत तेंच्या पद्दतीन जाल्ली आसा। तेंचेर कसलोच करप्शनाचो आरोप ना। जाल्यार म्हाका दिसना की पक्षाक आनी आमकां सगळ्यांक कसो दुबाव आसतलो की तांकां फुडें टिकेटीचो विशय कितें आसतलो आनी जे कोण लोक आपूण म्हणून उमेदवारी म्हणटात ती चुकीची आसा। तेजे पक्ष तेंचेर योग्य ती कारवाई करतलो आनी वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड ऑर वी आर नॉट with anything because we are going towards victory म्हणून आम्ही विजय संकल्प रॅली दवरल्या तितून आमचो विजय निश्चित आसा। देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल मुव्हिंग अराउंड इलेक्शन आयल्या केन्ना सगळे गुडघ्याक भाशीन बांदतात पण पक्ष Yes, I have not come across. No, nobody has come to me saying me support me. I know my MLA is Carlos Almeida and he will be our next MLA again. Everybody has the right to contest elections. आता जो लास्ट म्युनिसिपल इलेक्शन तो प्रशांत इलेक्टर नार्वेकर नाहलो आमदार सो मेनी पीपल वर नॉट विथ अस आनी एक पॉइंट सांगपाक तुमकां एक्चुअली नाव शॉर्ट बाबरान काडून सांगता आफ्टर लास्ट MLA इलेक्शन आमचे MP इलेक्शन जाले MP इलेक्शन ऑल्सो रेग्युलर वी गॉट अ गुड लीड ऑफ अबाउट 2,500 votes in Vasco and then back again we had a municipal council election. सो आमकां लोकांक दाखयलां की बाबा लोक आमचे बरोबर हा विथ ऑल दीज लीड्स वी हॅव गॉट आनी आमकां आनी होप देखून हा की आमचे फुडले इलेक्शन देखून वील बी लिडींग। आज तुम्ही आमचे भाशण आयकिल्लें जाल्यार तुमकां लक्षात येतलें जाल्यार खंयच्याच आमी पार्टीच्या अगेन्स्ट उलोवना। वयल्यान आमी पार्टीची तोखणायूच केला, आमी BJPचेच म्हणून आमी सांगून दिलां आनी ताचे खातीर तीच मिटींग घेतल्या। आज आमचे सगळे सिनियर जे आशिल्ले आज वास्को भितर जे सिनियर्स आसा सगळे आमचे बरोबर आसा। वास्को भितर जे युवा शक्ती आसा ते सगळे आमचे भितर आसा। एक असो मनीस ना जो भारतीय जनता पार्टीचो भायलो आसा आनी सगळे आज आवर्जून हांगा आयिल्ले आसात। एक आमचे प्रेमान धरा एक कित्या खातीरूच सो आनी दुसरी गजाल म्हणजे आयची डेमोक्रेसी आसा। सपोज कोणी अशें वक्तव्य करता जाल्यार म्हाका दिसता ताणें डेमोक्रेसी हो शब्द कितें तो ताणें पयलीं जाणून घेवचो। डेमोक्रेसीन खंयच्याय मनशाक आपलो प्रचार करपा खातीर आपले कॅन्डिडेचेर करपा खातीर प्रावधान आसा आनी तें प्रावधान आमी आमच्या पार्टी कडेन करतला। आमी आमच्या पार्टी प्रमुखाक मेळ्ळा आनी आमचो सपोर्ट करून तुमी आमकां तिकेट दिवची। आमी बेश्टीच तिकेट मागुना।